नमस्कार. हांव सुचित्रा एस शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जेवचे जागृत जगत ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. सरकारी कचेरींतू वेगवेगळे विभाग आसात. ह्या विभागाच्या मध्येंतू सम ताळमेळ असल्यार मात्र आमगेलें जीवन सुगम जाता. आयचे प्रकरणांतू सरकारी नोकरांगेले मध्येंतू आणि विविध विभागाचे मध्येचे कार्यवैखरीचे या कार्यप्रकाराचे व्यत्यासा निमित्त जिल्ह्यात गोंधळ कसले म्हणून पळया. आज आम्ही जागृत जगताचे 8चे उपाख्यान म्हणल्यार 8th एपिसोडाक येवन पावलेच. आज आमगेले मध्य आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ॲक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हानी. डॉक्टर मम्मा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर मम्मा, आता सरकारी आम्ही आयची प्रकरणा विषयी उलोवचे फुडें आमी कसं एक पळोवन घेवया म्हळ्यार आता सरकारी नियम करतना ते करचे कोण आहे म्हणाल कसं जाता म्हळ्यार आमी आतां आमगेले डे टू डे लायफा पळयताची एक डांबर घालताची. डांबर घाली कुडले अनेक डिपार्टमेंटाच्या उडगास येता थंय सकल ड्रेनेज समना नातल्यार उदका पायप दिवक आशिल्ले म्हणून डांबर घाली कुडले वचून खणचे नातल्यार तांकां ते सकल चरण दिना म्हणून उडगास येवचे थंय वचून खणचे. अशें एक म्हळ्यार एक ताळमेळ नातेल निमित्त जेवचे म्हण हांव लेखता. असल एक नियम असल एक क्रम कोणी करचे सरकारान ते नात्री 70 इयर्स करू एक 70 वर्ष ते चलतच तसं न्हीची. म्हळ्यार एक डिपार्टमेंटाच्यान कसले कार्यक्रम करतना तांकां कशें करून जावं की त्या पळोवचें. तूंच सांगिल्लें उदाहरण पळया, PWDच्यान रोड करचो, अंडरग्रावंड ड्रेनेजाच्यान तांगेर पायप्स घालचे, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाच्यान तांगेर घालचे. हें तें पुराय करतना एकल्याक मेळचें ना. एटलिस्ट आतां 20-25 वर्स फुडें खंडीत नाशिल्लें. आतां आयलां तेन्ना तांगेर काम करून घेवन वचचें. तेन्ना तांणी कितली ते म्हूण सांगल्यार पायप ते ह्या कडच्यान गेला की ते कडच्यान गेला म्हूण सांगून तांकां विचारचें अशी. कित्याक म्हळ्यार कॉर्डिनेशन नाशिल्लें. सो सादारण जिल्ला पंचायत फॉर्मेशन जालें नवें. त्या नंतर गव्हर्मेंटाच्यान लेखलें ओके आतां आमी ते एटलिस्ट ते कॉर्डिनेशन हाडूंका म्हूण सांगून त्या नंतर प्रति एक कामागारींतू जिल्ला पंचायतांतू एक स्पेशल हें करून पुरो जन तांगेल मॅप पळय ते परत समग्र हें करच्याक ते आतां स्मार्ट सिटी म्हूण सांगून रिसेंटली आयलां. तांतू हे पुरा ऑफिसर्सान ओटून घेवन करता म्हूण सांगून म्हळ्यार सादारण 60-70 वर्स ते नांतीना तें हें कन्सेप्ट नाशिल्लें. आतां तें कन्सेप्ट सुरू जालां. त्या निमित्त इम्प्रूव जाला जायनी म्हूण न्ही जाल्यार फुडें जगून तें करता आशिल्लें कर न्ही. त्या निमित्त मस्त जन सफर जाल्ले अशी. त्या निमित्त हे ताळमेळ म्हणटात एक कॉर्डिनेशन त्या कॉर्डिनेशनाक आमी एक 40 वर्स फुडें हे प्रारंभ करतना कितली प्रकरणांत आमी कॉर्डिनेटर जावचें. आमी तांकांय आपोवचें हांकांय आपोवचें करून अशें करून न्हू मस्त केसान तूं आमी प्रॉब्लेम सॉल्व केल्ले आसा. ते समस्या परिहाराक कसलें म्हूण सांगून पेपरार घाल जाले नंतर तांकां आपोवचें प्रोसेस केला. त्या निमित्त तुमी तें कॉर्डिनेशन तुमगेलें नाश आसच्या पळय जाल्यार जनाक तें जावका म्हूण सांगून त्या निमित्त आमगेलें हें संस्था ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशन वळखीदार निमित्त पॉप्युलरायज जालेलें तशी. आनी प्रति एक डिपार्टमेंटांतू कॉर्डिनेट जावन घेवन ते कॉर्डिनेटरशीप काम करता आशिल्लें. तुम्ही सांगिल्ले प्रमाणे री तुमकां असले नमनेचे एक सरकारी हांतू गोंधळ असो तसले एक मस्त तुमकां प्रकरण मेळ्ळें अशा पुरोची. अशें आसतना तुमकां कसलें एक प्रमुख जावन अशें कसलें एक प्रकरण उडगास येता की आमगेले विक्षकां सांगता तसलें हजार घेतले ना सर. ते एटलिस्ट आतां मस्त अवश्य ना ताजे फुडें मस्त आशिल्लें. उदाहरणाक आतां मेडिकल फिल्डांतू वैद्यकीय फिल्डांतू एज्युकेशन फिल्डांत प्रत्येक फिल्डांतू तांकां एक रूल करचे. आतां एज्युकेशना म्हूण दवरया. आतां एज्युकेशनांतू 3 की 4 मिनिस्ट्री आसा. एक वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालय आणि एक वृत्ती शिक्षण मंत्रालय
आनी एक थर्ड वन जनरल अशें चेडू करून वाले पुरो पुरा करून न्हू डायरेक्टरेट ते पुरा सेपरेट तांगेल रूल करचे तशें करतना कितली पटी IAS ऑफिसर्सांक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तांगेल चेडो शिकतनाय प्रॉब्लेम जाल्लो आसा त्या निमित्त आमी हँडल केलेले एक 2 की 3 केस अप टू सुप्रीम कोर्ट थंयचे गेले आनी सुप्रीम कोर्टान तांणी ते कॉर्डिनेशनाक आमी प्रति एक केसांत आमी कॉर्डिनेशनाक वचून तशें हें कसलें कॉर्डिनेशन करचें ना असले एक आदेश सुप्रीम कोर्टान देखून कसले विचारच जाय म्हणून 2-3 आदेश आमी हाडयला आसा मात हय तशी जालां. आतां आमी आतां एक विश्वविद्यानिलयाचे एक काम पळयल्यार आतां आमगे कर्नाटक पळयल्यार हांगा आमगे लागीं मस्त विश्वविद्यानिलय आसा. आतां एक मनशाक ह्या एक विद्यार्थीक एक विश्वविद्यानिलय साकून अनेक विश्वविद्यानिलय वचूंक जाल्यार शिकूंक मुखार शिकूंक जो नातल्यार ट्रान्सफर घेवच्याक कसले अडखळ आसा की ना आतां जालां म्हळ्यार हें सादारण एक 15-20 वर्स फुडें ते आशिल्ले तेन्ना मंगळूर युनिवर्सिटी नाशिल्लें स्टार्ट जालां तितलेंशी ताजे फुडें 3 मेन युनिवर्सिटी आशिल्ले एक बेंगळूर युनिवर्सिटी दोनीच मैसूर युनिवर्सिटी थर्ड धारवाड युनिवर्सिटी कर्नाटका युनिवर्सिटी धारवाड हे तिनी प्रति एकले MBBS कोर्स करचे प्रति एकल्यान BE कोर्स करचे प्रति एकल्यान B फार्म असले पुरो प्रोफेशनल कोर्सूय करचे आनी आर्ट एंड सायन्स कोर्स करचे अशें आशिल्लें. ताजे नंतर 90सांत एक कल्पना येयली वैद्यकीयाक तर एक सेपरेट युनिवर्सिटी कसले करून जाय म्हणून ताजे नंतर प्रॉब्लम्स खूब जाला कित्याक म्हणून ताजे एकल्यान हँडल करचे न्ही जाल्यार प्रति युनिवर्सिटीच्या तांगेले एप्लिकेशन आपोवचे विंगड दिवस तांगेले सिलेक्शन प्रोसिजर विंगड हांगेल प्रोसिजर इवन मार्क्स कार्ड अनावंस करचे रिजल्ट अनावंस करचे विंगड दिवस तेन्ना कॉर्डिनेशन कितलें कठीण जाता तशें म्हळ्यार ताजे निमित्त कितली केस हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टान तूं आनी टायम वेस्ट चेडवाळ टायम वेस्ट पुरो येवचे आशिल्ले तेन्ना ते आमगे मस्त आमी त्या विशयात एफर्ट केल्ले या तुमी बरयलेलें एक पुस्तक जनजागृती महायज्ञ म्हणून तें हांव वाचलां तातूंत एक रेखा पै म्हणून एक लिहिलें केस तुमी बरयलेले आसा भारीचंद जावन विवर जावन बरयलेले आसा हाचे विशय आमी वीक्षक आसा सांगता पण रेखा पै म्हणून न्हू ती गेला न्हू गोंगोळीच्यो उडपी जिल्ले गोंगोळीची ती गेला अम्मा नॉर्थ केरळाची कुमटाची तांकां दोगूय जाण इंजिनियर्स तांणी मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजींतून तांणी इंजिनियरींग केलें इंजिनियरींग करून नंतर तो गुजराताक कामाक लागलो अमूल फॅक्टरींतून त्या कोर्गिंग अमूल फॅक्टरीचे तांगेल मस्त युनिट आसा एक युनिट आहे तुका आनी एक युनिटाक वत आसता ट्रान्सफर जाता ताका रेखा म्हूण तागेली चेल्ली ती एका क्लास भुरगीं न्हूची ती गुजरातान तुजी गुजराती मिडियमार इंग्लीश मिडियमार अशें करून शिकयली रँक स्टुडंट SSC समेत रँक तिका पुरो कडेन रँक जाले नंतर तेन्ना कर्नाटकांत एक रुल्स केले कसन म्हळ्यार कर्नाटका मेडिकल कॉलेजाक प्रोफेशनल कॉलेजांक कर्नाटका शिकिल्ले चेडो मात प्रिफरन्स वरलेल्यांक ಸ್ವಲ್ಪ स्पोर्ट आसता तितलें जाल्यार कर्नाटका शिकिल्ले तातूंत एक ताणें रूल केलें कशें म्हळ्यार कोण न्हू अम्मा एके न्हू एके अम्मा कर्नाटका शिकिल्ली वय म्हणून जाल्यार तांगेलें पुर्त एज्युकेशन कर्नाटका जालां म्हणून जाल्यार तांकां हांगा एंट्रन्स एग्जामिनेशना बसच्याक तांकां आस्पद आसा म्हणून अशें केलें कुठलें आनी गोविंदराय पै म्हणून तागेलें नांव म्हणून इंजिनियर तो ताका बारीक खुश जाली ओके बिगेल चिल्लेक आमी आमगे गांवांत घालया म्हणून तो कर्नाटका येवन एंट्रन्स एग्जामिनेशन बसली चेल्ली लायक एग्जाम फर्स्ट रँक ती थंय हांगा फर्स्ट रँकारी पास जाल्ली सो तिका ती म्हाका मेडिकल नाका कसं नाका म्हाका B फार्मा जावका म्हाका सायंटिस्ट जावका म्हणून सांगून ती B फार्मा जॉयन जाली त्या बंगळूर युनिवर्सिटी B फार्मा तेन्ना बेंगळूर युनिवर्सिटी B फार्मा आसा कर्नाटका युनिवर्सिटी धारवाडांत B फार्मा आसा ती हांगा 4 वर्सां शिकली 4 वर्सांत रँक तिका तशें जावन तिका F फार्मा करता म्हणून जालें तिणें एप्लाय केलें F फार्माक
तांगेले तेन्ना रुल्स कशे म्हूण सांगले री एम.फार्माक कर्नाटकांतू तांणी 5 वर्सां एज्युकेशन करून नासल्यार मात दे आर एलिजिबल. ते रूल आत्ता येस म्हणून लिखता ना आतां ना ना आतां ना 5 वर्सां करता तांणी म्हूण सांगून ते रूल. तर ती बी.फार्माचे 4 वर्सां ती 4 वर्सां शिकली 5 वर्सां तुमी खंय पडचें. इवन though she is a first rank of Bangalore University, she was refused a seat. तांचे एंट्रन्स एग्जामिनेशनान तो मार्क्स काडा ते पुरो वय जाल्यार एलिजिबिलिटी ना तुका दिना म्हूण सांगलें. तिणें तांणी तांचे चुडे प्रॉब्लम आशिल्लें कशें म्हळ्यार म्हाका समोर कसो आसा 99 इस्वींतू तांगेलें January 24 लास्ट डे ऑफ रिसिवींग एप्लिकेशन हांगा मंगळूर युनिवर्सिटींतू रिजल्ट समेत अनावंस जाय न्ही. रिजल्ट अनावंस जाय म्हण कुडले हांकां चेडो हांगा पुरो आमकां जाल्यार ना तांगे लास्ट डेट जालें मागीर आमगे रिजल्ट येयला आमी कशें करचें. म्हळ्यार ते म्हाका ते लेखता हांव एप्लिकेशना वट्ट मार्क्स कार्ड बेकाचेची आतां मार्क्स कार्ड येयले तांणी डिसायड करचें कशें. तांणी पुरो वचून ते बेंगलोरा वचून मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंटा सेक्रेटरी कमिशनर पुरो जाणां भायर धरले आमगेले रिजल्टय न्ही तुमी लास्ट डेट 24 जानेवारी दवरला म्हणून. त्या परस जायना तुमी एक काम करा तुमी मंगळूर युनिवर्सिटी वचून तांकां सांगा 24 भितर करा म्हणून हे चेडू हांव काम तांणी पुरो हांगा केलें. पूण आमकां पेपर्स दिवन पडटला इवॅल्युएशनाक तांगेली याद अशी आमी मार्क्स कार्ड कशें दिवचें म्हणून हांगा गेले कडेन तांणी आमगे लायलेची. सर तुमी कशें कोऑर्डिनेट करता न्ही हांव सांगचें कसं म्हळ्यार आतां तांणी बेंगलोरच्यान तुमी बेंगलोर युनिवर्सिटी वचून उलयांची म्हणली न्हय तांणी कोरेत न्हय पण तांणी गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स पण म्हळ्यार गव्हर्मेंट नोकर जावन आशिल्ली न्ही. तशें न्ही आतां हें मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंट युनिवर्सिटी डिपार्टमेंट दुसरें युनिवर्सिटी डायरेक्टर युनिवर्सिटी डायरेक्टर प्रत्येक बोर्ड तांचे त्या बोर्डांत वचून कितें करता तांकां कोऑर्डिनेशन ना. सो मागीर आमी कोऑर्डिनेट करता जालें आमी ते चेअरमॅन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी हांगाची वायस चान्सलराक तांकां फोन करून न्ही त्या काळार इवन टेलिफोन करून सगळें त्या समेत ना तुगेले ऑनलायन चोडी कसं ना आनी ट्रान्सपोर्ट इतली वेवस्था नाशिल्लें ते बारीक आसता रे आमी कोऑर्डिनेशन करून कडेन एक वार म्हणून हें करचें तांणी वेगळी जाली हांनी एक कितें जालें एक्झॅक्टली 2 दिवस पुढे पुराना मार्क्स कार्ड मेळ्ळें हांनी पुरा वचून घेवन वपास मार्क्स कार्ड पोस्टार घाल तशें ना वपास बेंगलोराक. ही चली रेखा 8 फावटी तेका कडेन गेले बेंगलोर आनी मंगळूर त्या काळार म्हाका समोर आसा कडेन आमी सांगलें दीस इज नॉट रायट ती एकली मात न्ही बाकी मस्त म्हाका पुरो जेन्ना तेंच काम करता कडेन कोऑर्डिनेशन जाल्लें एंट्रन्स एग्जामिनेशन तुगे सिलेक्शन जाल्लें सिलेक्शन जाता तरी तांकां उडगास येयलो यू आर नॉट एलिजिबल. कसं एलिजिबल ना फर्स्ट रँक स्टुडंट एलिजिबल ना म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार आमगेले रुल्सान तूं 5 वर्सां मिनिमम शिक्षण करपाची तूं कर्नाटकांत हांव कसं करता ताका म्हाका तुमी अंडर ग्रॅज्युएटाक आय एम एलिजिबल पोस्ट ग्रॅज्युएटाक आय एम नॉट एलिजिबल कसं करता हांवें म्हूण सगळें तीन गेलें जालें आमी वापास एंट्रींग जालीची हें कसं जाल्यार करूं जायना म्हूण सांगून तेन्ना चेअरमॅन म्हणालो म्हळ्यार आमी कुठे ते सम करता ते चूक जे लावय जाल्यार तिक यूज ना कशें जाल्यार ते मिटींग हे 1 in 6 months मान दवरचें नेक्स्ट मिटींग दवरचें तूं जुनांत नेक्स्ट ते आमी सम करता ती तें जायना म्हूण सांगलें कडेन ही सांगता जाल्यार म्हाका न्यायूय ना हांवें म्हूण सांगून कडेन कसं घोशमण कळ्ळें तिगेल जाल्यार तप्प ना तिले वय तिगेल कसं चूक जाली तप्पू कसं नाही शी इज मोस्ट एलिजिबल आउट ऑफ ऑल पुरा जनाकी तिका मार्कय चड तिका पुरो चड कसं करतात म्हूण कळ्ळें. मागीर आमी आतां कसं लिगल रिकोर्स आसा तांणी करनी आनी करनी म्हूण जाल्यार कितें करता हांवें पूण आमगेले लिगल एडवायजर एडवोकेट जी.के.वी. मुर्ती म्हणून ताका कॉर्डिनेट केलें कशी करची म्हणून तो म्हणलें कच कसं म्हणून तांगेले हाजे प्रोसिजराकची आमी स्टे हाडोका तांगेले हें आसा न्हू प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेसाक स्टे हाडयले जाता तांणी अनावंस करचें फुडें करता कसं करता म्हळ्यार जायता जाल्यार स्टे घाली म्हळ्यार तांणी स्टे घालें स्टे घाल कुडले 800 जनां 800 जनां एप्लाय केला तांणी पुरो आमगेले ऑफिस येयले
सर आम्ही कसं अन्याय केला. आता आम्ही ते चाचकेतरी टाकून बसला नाही तुला युनिव्हर्सिटी बस करणं वाटतं तुम्ही ते स्टे काम बोलला कसं नाही म्हणून सांगा दुसरं जण अन्याय जातात चांगला अन्याय. सिलेक्शन चेअरमॅन कमिटी काय प्रॉब्लेम झाला प्रत्येकला काय प्रॉब्लेम झाला कडे कसं करू शकतो कडे आम्ही सजेस्ट केलंय कसं म्हणाली त्याची निमले रेखा तुका खंयच्यान इंट्रस्ट आसा खंयच्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता म्हणजे 5 आसताय एक फार्माकॉलॉजी म्हणून आसा फार्मास्युटिक्स म्हणून आसा मागीर फार्माकॉग्नॉस मस्त आसा फार्माकॉलॉजी म्हळ्यार प्लांट ड्रग्साचे तुका खंयच्यान इंट्रस्ट म्हाका फार्मास्युटिक्स इंट्रस्ट आसा सर म्हण ओके आमी हायकोर्टान मिले फार्मास्युटिक्सांत एक सीट काल दवरा हे बीन जाल्यार इका न्ही जाल्यार मागीर कोणाक दिवयत सांगलो दॅट वॉज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट म्हणल्यार ओके तशें जाल्यार बरें न्याय द्याना इका न्याय द्याना सांगलो. सो जनवरी 31 लास्ट डेट जालें फेब्रुवरी 2nd विकान सिलेक्शन जालें मार्च 3rd विकान हायकोर्ट जजमेंट येयलें हिगे फेवर जावन येयलें तातूंत जजमेंट कितली चंद केला म्हळ्यार जजमेंट युजली दिवची कशी कशी तुका आमी कसं रिप्रेझेंट करता पळय आमगे पिटिशनान ते वर्डिंग्स पुरो तांणी घालता ती ताका आमी संद करून सांगिल्लें कसं म्हळ्यार ह्या पुरा कॉर्डिनेशनाकच वस्तू दिवका आनी मुखार जावचें ना सर प्रती एक केसान तूं जालें तेन्ना तेन्ना एक कोर्ट जजमेंट येता त्याची लेख मात्र मेळटा सगळ्याक सगळ्यांक अपास अनेक लेव चॅलेंज अनेक प्रॉब्लेम मेळ्ळे कोण तिणे वचूं का आतां रुल्स कशें कशें तुका हायकोर्टान फुडें आतां तिकेट एप्रूव जाला आतां 5 केस जाणांनी म्हणलें की कोण कोर्टा वता की तांकां मात्र आतां शासनान तुका कसले चेंजेस हाडूना म्हळ्यार तिका अन्याय जालें म्हणलें क्या तसले वरलें अन्याय जालें संपर्क काय ना त्या ना तांणी वचूं का प्रत्येक कोर्टा वचून 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 3.5 कोटी आनी बाकी सर विंगड पूरा कंट्रीन हांव पळयलां एक कोर्ट डिसिशन आयल म्हणलें क्या त्या डिसिशन आयल कूडले ते कॉर्डिनेशन कमिटी की ते कोण केस पळय ताणें पुरा वयसून घेवन आनी मुखार ह्या अशी करचें आनी आपणाक अन्याय जाल्ल्या पुरा जाणाक तें प्रयोजन दिवचें त्या करताची तुम्ही पेटिशन तशी बरयली आमचं तशी बरयलें आनी मुखार जावपा जाल्यार करता म्हूण सांगलें न्हू आनी हायकोर्ट जजमेंट जजान तशी दिला आनी मुखार रुल्स करतना अंडर ग्रॅज्युएट रुल्स पोस्ट ग्रॅज्युएट रुल्स प्रत्येक विंगड युनिवर्सिटी कशें कशें करता म्हूण सांगून तुमी पुरा कॉर्डिनेशन करून घेवन करता अशी ऑर्डर दिला तें आमकां भारी खूश जालें तांतो आमकां दोनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मेळ्ळें तें भारी इंट्रस्टींग आसा एकलो एस.एन. मल्लीक म्हणून तो IAS ऑफिसर आमगेले एक्सटर्नल अफेअर मिनिस्ट्रीन काम करताशिल्लो ताका गल्फ कंट्रीन एम्बेसी ताका शिफ्ट जालें सो तागेली चली मिनाक्षी म्हणून ती तागेली वटून समकली PUC तीन थंय गेलें बरं पुरा दिल्ली केला तिणें PUC थंय गेलें 2 वर्स तशिल्लो तो 2 वर्स नंतर ताका वापस हांगा आयलो दिल्ली आयलो चिले मेडिकल सीट ना खंय एक्सेप्टेबल ना तशी ते म्हळ्यार PUC थंय करनी म्हणून तांगेले रुल्स रूल दुसरे आसतले तांगेले रुल्स PUC हांगा करता हांगा केलें मात्र आमी एंट्रन्स एग्जामिनेशन विशय सांगून सो त्या केसान तो चमकलो आमगेलें ताका यूज जालें आमगेलें जजमेंट ताका यूज जालें अशें जावन न्हू दिल्ली हायकोर्टान ते कॉग्निसेन्स जालें तशी एक महाराष्ट्रीयन एक इंजिनियरू ताकाय तशी जालें ताणें तागेली चलयेक महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाच्यान रिफ्यूज केलें तें जायना म्हणून तो खंय की आफ्रिकान खंय काम करता आशिल्लो तागेलें पुरो एज्युकेशन हांगा केलां आमकां कर्नाटका सरकारान केलां महाराष्ट्र सरकारान कसलें करचें ना म्हणून तेन्ना म्हळ्यार कॉर्डिनेशन हांकांय ना तांकांय ना एक राज्यांत एक नमुने रुल्स आतां एक 7-8 वर्स घेवन ते पुरा काळ कॉमन एंट्रन्स एग्जामिनेशन्स नीट ते पुरा इंट्रोड्यूस केलें तशी ह्या प्रकार आयकून हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टाचे कितली टायम वेस्ट म्हळ्यार खाली कॉर्डिनेशना निमित्त तशें जावन न्ही न्हू असलें
पण आमगे ऑर्गनायझेशना रूल कसले म्हणून येतो खाली कोर्ट वचून तिक न्याय दिवचे नाही आनी मुखार असं डायरेक्ट कोर्टचे एकाचे दोन्हीचे असले अन्याय जालेले पुरो जनाक न्याय दिवचे दोन्हीचे प्रति एकल्यान कसले कोर्टा वचका वय टाइम वेस्ट एक पण जजमेंटला त्याच तुम्ही मुखार हाडत ना म्हणून तुम्ही सांगता आतां पळय अकोलीला केस आमी एक दोग जाण बायल मनशांक 15 रुपये 42 वर्साची केस हे केस जाली मागीर आमी तातूंत तशें केलेलें सगळे कंट्रीज वचून कोणेय आस म्हूण जाल्यार तांकां एक गांव जावं कितली जाणां तातूंत न्याय म्हळ्यार भारी संतोश जाले ते न्याय करचे खातीर पब्लीक इंट्रस्ट ऑर्गनायझेशनाचे ताजे खातीर आमगे रोल तें असल कसं समस्या यार अशी एक खंयची एग्जाम्पल आयल्यार तसं पुराक अशें एक कानून लागू जावका म्हणून म्हळेलें आमगे तत्व आता तुम्ही सांगिल्ले प्रमाणे रे सगळी पॅन इंडिया रूल सेम शिक्षणात ऑलमोस्ट सेम आसा आनी मात्र न्ही फुडें कर्नाटकांत एक सिलेबस महाराष्ट्रांत आनी एक सिलेबस आनी उत्तर प्रदेशांत थर्ड सिलेबस अशें पुराय जाता आशिल्लें आतां तशें ऑल ओवर वृत्तीपर समजें ऑलमोस्ट पुरान त्यात आनी आतां कॉर्डिनेशन केलां आतां एक 5-7-8 वर्सां भारी तांचो मस्ती हांचून गे न्हू आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आयला एज्युकेशन पॉलिसीन तूं तेंच सांगलां स्टँडर्डायझेशन मणिपुरांत जावं पंजाबात जावं तमिळनाडांत जावं पुराय जनाक एकूच नमुने सिलेबस करता तांणी एडिशनल कोर्स करूं येता त्या विशीं न्ही एडिशनल क्लासेस करूं येता त्या विशीं जाल्यार मिनिमम कोण आसा की त्या पुराय जाणां पावका म्हणून त्या पुढे कन्सेप्ट नाशिल्लो पळय ते इंग्लंडांत आसा अमेरिकांत आसा प्रति एक कंट्रींत आसा आमगेल्यान तूं ते कॉर्डिनेशनच चलनाशिल्लें ताजे नंतर आतां एक 7-8-10 वर्सां न्हू ते कॉर्डिनेशन पुराय करून प्रति एक गांवांत मिनिमम इतलें शिका मॅक्सिमम कितलें शिका तुमी ताजे एडिशनल कितलें शिका म्हणून हें पुराय केलें मागीर आतां असल समस्या पुरो आमगे येना आनी आमगेलें तत्व तेंची खंयचेय एक ऑर्गनायझेशन एक कोणें अन्याय जालें म्हूण आयलें म्हूण जाल्यार आमी ते रुल्स कंप्लीट स्टडी करतात आमगेलें कमिटी फॉर्मेशन जाता तातूंत बरलें कशें कशें पॉसिबिलिटीज आसा विंगड खंयचे रुल्स एकाक समजायना हांवें तेच आमी करतात ते करून ते कोर्टाक दर्शितात आमगे समस्या मात्र न्ही तेवूय आसा म्हणून जर जालें न्हू कितलीं कोर्टांत तूं म्हळ्यार कर्नाटका कोर्टांत तूं कितलीं केसां तूं ते जजीसान पॉयंट आउट केलेलें आसा सार्वजनीक हितासक्ती संस्थेन केल्यार मात्र हें जाता म्हणून पॉयंट आउट केलेलें आसा एंडोसल्फान केसान तूं तशीं जालेलें ताणें पॉयंट आउट केलां तूं कोणेय करनाशी गव्हर्मेंटानय करनाशी कोणेय एक 7 गांवांत तशें एक ऑर्गनायझेशनान हाजें काम केलें ना म्हणून तशी आमगेलें कल्पना कशी आशिल्ली म्हळ्यार आमी उडपाक स्टार्ट जालेलें बळकेदार रवी दिके ह्युमन रायट प्रोटेक्शन उडपाक स्टार्ट जालें सो एक 10-15 वर्सां भितर बरलें लायक ताची इम्पोर्टन्स कळटा ऑल ओवर इंडिया हें स्प्रेड जावका म्हूण केलें अनफॉर्च्युनेटली ಸ್ವಲ್ಪ कडेन मात जालें तें कसलें जालें कसं तें विंगड इश्यू बट जाय पुराय कडेन जालें जाल्यार कोण सेंट्रल गव्हर्मेंट चलयता तांकां पुराय मस्त सहाय जाता आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार एक गांवांत तुका कसं तें मनुभाई शाह म्हूण प्रोफेसर मनुभाई शाह म्हणून अहमदाबादांत ताणें मस्त ट्राय केलें जाल्यार ते अहमदाबादांत आमगेलें एक कलकत्तांत एक मद्रासांत एक उडपांत एक 4 के 5 ऑर्गनायझेशन मात्र सक्सेसफूल जालें वरलें प्राण जाय न्ही सो आनी मुखार फुडें येतली जाता की म्हूण पळोवता आतां हे NRI जे चेडवांक सेम रूल लागू जाता की NRIक सेम रूल न्ही जाल्यार NRI फुडें विंगड राज्यांत विंगड रुल्स आशिल्ले आतां पुराय NRI कुल्याक आसा त्या निमित्त NRIच्यान तांगेली फीस स्ट्रक्चर कशी त्या समेत सेंट्रल गव्हर्मेंटान तातूंत कंट्रोल जाता राज्या स्टेटा तातूंत कंट्रोल जावचा ना ते सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक रूल मस्त सुप्रीम कोर्ट हाय कोर्टान जर डिस्कशन जालें बट आतां तांचें एक कॉर्डिनेशन आसा तूं खंयचेय मेडिकल कॉलेज जॉयन जावं खंयचेय लॉ कॉलेजाक ऑर इंजिनियरींग कॉलेजाक जॉयन जावं जाल्यार एका प्रकारा रूल सगळे कंट्रीक जावका म्हणून व्यसन प्रशासन असल्यार सगळे सर्व जनाले एक
जीवन आराम जाता म्हण हांव लेखता. बरें ते शासन करचें कोणाल काम प्रॉब्लेम म्हळ्यार कॉर्डिनेशन करचें कोणाल काम शासन करचें कोण म्हूण कसो MP ना MLA ना जाल्यार तांकां जी फीडबॅक दिवपा न्हय आमगेलें गांव अशेंच जाला आमगेलें गांव अशेंच जाला वचून ताचे खातीर तांणी लॉ कमिशन ऑफ इंडिया, मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडिया, प्रति एक बार कावन्सील ऑफ इंडिया तांणी परत रेकमेंड करता कामां आसा तांणी पुरो ते सगळें काम केलें जाल्यार आमगेलें वस्त अशें ना वय वय तांगेलें हांव समजा लॉ कमिशन ऑफ इंडियाच्यान मस्त ट्राय केलें हें कोर्टार तुका 3 कोटी 3.5 कोटी पेंडींग आशिल्ली तेन्ना ते उण करची कशी म्हणून जाल्यार आज कितें तांकां जाय न्ही आमी त्या बद्दल मस्त काम केलां जाल्यार तितले केसीस उण करता एंटर जावची उण करता आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करता तेन्ना हें जाता म्हणून समजून तशें जालें न्ही तर आमगेलें तसलें ऑर्गनायजेशन करचें काम मस्त आसा म्हूण म्हाका दिसता. वय आत्ता ती रेखा पळय कसं करूनस आतां एक पळय सायंटिस्ट जावन आसा ती न्यूझिलंडान तूं खंय आसा लास्ट कॉन्टेक्ट केले तेन्ना जी मेडिकल सायंटिस्ट जावन आसा तिगेला बाप्पा श्रीकांत पै म्हणून गंगोळी श्रीकांत पै म्हणून तोय सायंटिस्ट ते पुनाच्यान आमगेलें कोवॅक्सीन केल्लें न्हय तांणी इनोव्हेशन तातूंत एक टीम मेंबर जावन तशें जावन असल ब्रिलियंट चेडवांक परत सपोर्ट करता जाल्यार तांकां कसली अन्याय जायना अशें पळोवचें सरकाराक कर्तव्य न्हय त्या निमित्त हांव कसो सांग म्हळ्यार आनी मुखार जावन जाल्यार एटलिस्ट प्रति एक समस्या येयले कुड्याक एक कॉर्डिनेशन कमिटी करून सरकाराच्यान ते करता अशी म्हूण सांगून एक हारयक आमगे त्याची जिवनांत तूं एक निराश जावच्या पात्र ना म्हणून तुमी सांगता ना निराश जावचें ना फुडें अशी निराश जालेली 1000 कडल्यान चेडूं आशिल्लें म्हाका गुच्छ कितें तर आमकां जेन्ना हांवें सांगचें आशिल्लें ह्यो बेगीन चेड्याक अशी जालें आमी कसन करचें म्हूण कळ्ळें जायत मागीर तें परत सोडलें आनी कसन करूं जायना. आतां ही जी आमकां आमगेली जायिल्ली निमित्त आमकां ती संपूर्ण सहकार दिवच्याक लिगल एड्स दिवच्याक पण प्रत्येकाक जालें न्ही जाल्यार कशें आतां पळय 20 तें सादारण एक 20 वर्स फुडली काणी 20 वर्स फुडें फ्री लिगल एड सिस्टम नाशिल्लें स्टेट लिगल सर्वीस सोसायटी ऑथॉरिटी तेवूय ना कसलेंय नाशिल्लें तेन्ना आमगे ऑर्गनायजेशन मारता तांकां गती तशें जाल्या निमित्त आतां मस्ट इम्प्रूव जाला जायना पूण ना जाल्यार आतांय कॉर्डिनेशनाक जनान एक संघटने करता दिसता. त्याची तुमगेली ह्या ಬಳಕೆದಾರ ವೇದಿಕೆ आनी ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशना निमित्त कितली जना उपकार जाला म्हूण आमगेले मुखार येवचे उपाख्यानांत आनीक चेड पळया आमी आतां 8 उपाख्यान जेल्ले आमगेले तशी हांव ह्युमन रायट्स फाउंडेशना निमित्त मस्त जन जागृत जावची आनी तांगेलें काम तांकां करचें तसले क्षमताय येवो म्हूण सांगून डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. नमस्कार. तशीच आमगेल्या सर्व विक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.